सणाचे महत्व कळ्ळें, दारावयली रांगोळ जाली. आता नव्या वर्साचे तोंड गोड करपाक नाका. चला तर कुछ मीठा हो जाए. म्हजें नांव पराय दुबाशी आनी हो योगेश. गुढीपाडव्या निमित्याक आमी सगळे जाण घरा कडेन स्वीट डीश करता. सो आज आमी तुमकां दाखयतले एक वेरी सिंपल स्वीट डीश. ताजें नांव आसा शाही तुकडा. आनी कितें जाता, आमी आमचे जे रेगुलर स्वीट डिशीज आसा घरा कडेन ट्रेडिशनल, ते आमकां खावून मातसो वाज येयल्लो आसा. सो वी वील शो यू समथींग अ न्यू स्वीट डीश, शाही तुकडा, वीच इज क्वायट मॉडर्न आनी कोणीय घरा कडेन करूं शकता. हावजवायफ जावं किंवा इवन आमी जेंट्सूय करूं शकता घरा कडेन. आनी हांगा आमी सगळे इंग्रेडियंट्स बी दवरिल्ले आसा. सो लेट मी स्टार्ट विथ द इंग्रेडियंट्स. पयलीं आसा मिल्क, मागीर इल्लोसो मावा, आलमंड्स, बदाम, कॅज्यू नट्स कट इंटू पीसीस, इलायची पावडर, पावडर शुगर, सॉल्ट, बटर, टर्मरीक पावडर आनी सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां ब्रेड टोस्ट. सो आतां आमी तुमकां दाखयता हे शाही तुकडा कशें करप. शाही तुकडा करपाक बेस्ट म्हणल्यार नॉनस्टीक पॅन. नॉनस्टीक पॅकान कितें जाता, कितें चिकट बी ना. सो आतां घरा कडेन सगळ्यां कडेन नॉनस्टीक आसा. सो वील स्टार्ट विथ इट. सगळ्यान पयलीं योगेश आतां बटर घालता. बटर चड न्ही, एक अरावंड 10 to 20 grams बेजिकली. गॅस मातसो मिडियम फ्लेमीर दवरपाचो, स्लो टू मिडियम. आनी ताणें बटर सद्दां मेल्ट केल्लें आसा. आनी द सेकंड इंग्रेडियंट इज आलमंड्स, अशे चॉप केल्ले चॉपिंग मोडाचेर. चड न्ही, अरावंड 3 to 4 grams. नेक्स्ट इज कॅज्यू नट्स, चॉप्ड, बारीक पीसीस केले सामके. बटर मेल्ट जाल्लें आसा. मागीर ताणें आलमंड्स, कॅज्यू नट्स घाल्या आनी अशें स्टर केला नॉन स्टिकाचेर. मागीर तो घालता इलायची पावडर. इलायची पावडर ताणें इलायचीज मिक्सरान आनी ग्रायंड केल्या, अशें ग्रायंडर घालून ड्राय, आनी कांयच उदक आनी कांयच घालपाचें ना. ती बी एक 4 ते 5 grams. मागीर तो मावा घालता इल्लो. मावा एक्चुली रेडीमेड हाडल्यार चड बरो, खंयच्याय स्वीट शॉपार मेळटा. आनी मावा स्टोर करतना एकदम केअरफूल रावपाक जाय. तो बरो प्लास्टीक कंटेनर पॅक करून बी फ्रिजान दवरल्यार चड बरो. आतां योगेशान सद्या मिल्क घाल्लें आसा, एक अरावंड 5 tablespoons. ओके, इल्लोसो टर्मरीक पावडर घालपाचो, एक पिंच, जस्ट फॉर द कलर. सो टर्मरीक पावडरान कितें जाता, बरो येलोईश असो गोल्डन कलर येता, वीच इज व्हेरी एपिटायझींग. आनी मागीर शुगरूय ताणें तशीच केल्या, मिक्सरान घाल्या आनी पावडर केला ताजो. इट्स नॉट एज पावडर शुगर. तो सद्या मिक्सचर बरो थीक जाल्लो आसा, सामको येलोईश गोल्डन कलर. सो इल्लेशें सॉल्ट घालपाक जाय, जस्ट फॉर द टेस्ट. इल्लेशें, चड न्ही, जस्ट अ पिंच म्हणटा तशें. आनी हॅव टू कीप ऑन स्टरिंग. जे बबल्स जाल्ले आसा ते बॉयल जाता मिक्सचर. सो इन इट्स कुकींग वेरी वेल. मातशी फ्लेम सुद्दां हाय केल्या आतां. मदीं मातसो एक ताका एक टेम्परेचर इल्लो वाडपाक.
सो आतां मिक्सचर आमचें रेडी जाल्लें आसा. सो वॉट इज नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेड पळय हाडिल्लो आसा तो टोस्ट केलो न्ही ताजे भायले एजीस काडपाचे आनी यू टू कट इट इन ट्रायंगुलर शेप. सो यू कॅन पुट द ब्रेड ऑन द प्लेट. प्लेटीर घालें की ना मागीर तें मिक्सचर मागीर फ्रिजान दवरचें पडटा. एक 10 मिनटां तरी तें फ्रिजान दवरपाक जाय मिक्सचर. अशें ब्रेडाचे ताणें लेयर केल्या वयर एक ब्रेड सकयल. आतां जो मिक्सचर आसा तो वयर ताणें इवनली स्प्रेड केला. सो तो ब्रेडान एब्जॉर्व करपाक जाय. सो द ब्रेड बिकम्स मॉइस्ट. सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी. सो आलमंड्स आनी कॅज्यू नट्स परतून गार्निश करता आमी एज अ गार्निश. इलायची पावडर जस्ट फॉर द टेस्ट. आता शाही तुकडा ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा बट इट इज टू बी सर्वड कोल्ड. सो आमकां मातसो इल्लो फ्रिजान दवरचो पडटलो से अरावंड 10 मिनिट्स. डीप फ्रिजरान दवरला चड बरो. हे आमी केल्ले सद्या एक प्लेट केल्ली आसा पूण तुमकां जाय जाल्यार घरा कडेन फॉर द पार्टी यूज ऑर फॉर द फूल फॅमिली एका बावलान सुद्दां करूं येता. ब्रेड घालपाचो सकयल वयर मिक्सचर दवरले परतून ब्रेड घाला. सो जस्ट ताका लेयर्स मेळपाक आनी तो फूल बावल तुमी डिपान दवरले जाता एक फॉर अरावंड 15-20 मिनिट्स. चड पोर्शन केला जाल्यार इफ इट्स जस्ट वन पोर्शन जाल्यार एक 5-10 मिनटां खूब जालो. सो दीस ऑलमोस्ट इज रेडी टू बी सर्वड. पूण इल्लें फ्रिजान घालें की इट वील बी गेट कोल्ड आनी आय थिंक इट वील बी गूड फॉर सर्वींग. तुमकां जाय जाल्यार इल्लो केसर सुद्दां घालूं येता वयर. सो इन केस तुमचे कडेन घरा कडेन आसा बी जाल्यार केसरान ताका कलरूय बरो मेळटलो आनी इट वील लूक लायक वेरी रीच डीश. सो जालें. थँक्यू योगेश. गोंयकारांची गुढीपाडव्याची तयारी कशी चल्ल्या हे जाणून घेवपाक प्रुडंट पावले तांच्या मेरेन. पळयात नव्या वर्साचें स्वागत ती कशी करतली ती. गुढीपाडवो म्हणजेच आमी कोंकणीन ताका संवसार पाडवो म्हणटात, जो आमच्या हिंदू धर्माचो नवीन वर्साचो पयलो दीस. आनी ह्या पयल्या दिसाक सगळे जाण एक बरो संकल्प करता. एक कलाकार ह्या नात्यान म्हाका दिसता की ह्या दिसाक आमी संगीताची किंवा संगीतातून देवाची आराधना करतात. तर ह्या निमित्तान म्हाका एक देवाचेच गाणें म्हणचेंच दिसता. देवाचे द्वारी उभा क्षणभरी, देवाचे द्वारी उभा क्षणभरी, तेणे मुक्तिचारी साधिल्या, तेणे मुक्तिचारी साधिल्या, साधिल्या देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी. संवसार पाडव्याच्या ह्या दिसा निमित्तान म्हणजेच नवीन वर्षाच्या निमित्तान हांव सगळ्या गोंयकारांक खूब बऱ्यो शुभेच्छा दिता आनी हें वर्स खूब सुखाचें, आरोग्याचें आनी समाधानाचें सगळ्यांक वचो अशें हांव देवा कडेन मागतां. गुढीपाडवो म्हटल्यार आमचें हिंदू धर्मांतलें एक नवें वर्स आमी मानता. आनी त्या दिसा अशें मानतात की ब्रह्मदेवान सृश्टी तयार केल्ली आसा म्हणून आमी तें आमचें नवें वर्स मानता. आमी त्या वर्सांतल्यान 3.5 मुहूर्तांतलो एक हो शुभ मुहूर्त हो आमी मानता. चड म्हटल्यार चड शुभ मुहूर्त शुभ आसता तो. त्या दिसा आमी सकाळ फुडें उठून अभंग स्नान करून देवपुजा करून दारान गुडी सजोवन तेजी पुजा करता आनी ती उबारता. आनी नंतर आमी कडुलिंब खाता आनी प्रसाद म्हणून दुसऱ्याकूय वाडटा. कित्याक म्हळ्यार आदल्या वर्साचें कितें वायट आसता न्ही ते
कोडू वचनी म्हणून आनी आमी घरान गोड पोळी करून खान ती सगळ्यांचे तोंड गोड करता. आनी ही गुडी म्हटल्यार सकाळी लावप आनी सांजे सुरस्ता पयलीं देवप सकयल. कित्याक म्हटल्यार ह्या दिसा ब्रह्मदेवाचे लहरी येता घरान, ते गुडीच्या हेजे वयल्यान ते आमच्या घरान येता. आनी सांजे 6 म्हटल्यार ते वायट येवपाक सुरू जाता. वायट कितें आसता त्यो लहरी येता म्हणून आमी ती सकाळी 6 म्हटल्यार सांजे सुर्यास्ताच्या पयलीं देवप आसता. आनी गुडी पाडव्याच्या 7 दीस पर्यंत अशे दीस 7वे दीस अशे बरे आसता, म्हणजे ब्रह्मदेवाचे लहरी आमच्या घरान येता. तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक प्रुडंट मिडिया कडल्यान नव्या वर्साची उनवणीत परबी. हे नवे वर्स तुमकां सुखाचें आनी भरभराटीचें जावं हेच देवा कडेन मागणें. तुमकां हो सेलिब्रेशन गुडी पाडवो एपिसोड कसो लागलो तें कळोवपाक विसरूं नाकात. म्हाका मेल करात rohit@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, गोंयचो नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल. नमस्कार.